पिशा सुटला पूर्ण 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 किती रे? त्या पेट्याक आता पिशा सुरू जाता गे म्हणून पाटल्या घरची भेले अंत नेली नव्हे आता धर्माक तांच्या पेट्याच्या बोंबले ग 13 इंजेक्शन दिना का ते वय वय रे पेद्रू पेट्याक बोंबली असा रे असा ने बे तर ती बोंबली नाही गी मोड झाले पाऊस येता ये वय रे पेद्रू हावी सत्री हाडोंग ना हावी वेता हा विवेता लुसी लुसी हाँ चार सही भी नहीं हाँ हटता हटता हाँ किते ओकल बाई नेसोनपुरा कहीं गेल नहीं आत्ता येईल मात साहेबा आत्ता इल्लेंगे वय ऐकलेन साहेबा काल है दिना आणि की दिसाना काळोख पुन्हा इडलो आज हे चिडू सांगा नसतानाच गेला काही सेल्लीगर या जीडीगर गेला असतेले काही येतेले नाही साहेबा तांका पुरांकी हांवें फोन करून जाला कोण ऐकी ताची खबर ना म्हणतात पळे ताच्या आलमारींत कोणसोय फोन नंबर असो बुक असतलो पळे असल्यार तांकां फोन कर निसार हें कसलें कर ग देवा कर गनी तुझे कर्म तुका गुड्डे येतले कोण दिनान तुझ्या कोंडेटाने पाड जाला ते हांव काय उरल्यार तू मुजेर पुगोन बसताय आणि 1 महिनो म्हणसर म्हाका कटेर न्हिदोंक ना मागीर हांवें मांद्रे घालून धरणे न्हिदाचे कामागारा भशेन ऐकले साहेबा दिनाची मुस्तायकी भांगार एक्की दिसाना किते आयलंय की तू दिनाची काही खबर असा की साहेबा होय ते तुझ्या अट्टांक दुस्मान दुलशीनाचो पूत वालटी पाटला ते धावला किते त्या अन्नड्या पटल्यान धावला हो पटले ना आले साहेबा हे त्याच्या पटल्यान धावून ना ना ते त्याच्या मुखल्यान धावला तसे नाही साहेबा तो आमच्या दिना कानगून धावला तोच आका खान घेऊन धावूंक तू हेंगे ते माजराचे हील गे अले साहेबिनी बुडल्यारी नाक वयर म्हणटात पळय तशें तुजें हांव आसता साहेबिनी
तुझे सळगे वरवीं सत्संगीचे ते पाड जाले भुरग्यांक कोंडोड केल्यार पावना बुधी शिकयचे भुरगीं वाडोवन येताना तांणी सूख केल्यार तांची सूख दाखोवन दिवन तांकां पिद्दोवन जोर करून प्रायेक पावच्या भितर तांचे कसलेंय अवगण असल्यार ते नितळ करून तांणी शेगून आनी वाटचे बरी पळोवचे आवय बापायचे काम तें सोडून भुरगीं वाट चुकतात म्हूण कळल्यार तांकां कांय उलय नासतना आनी ताच्या वयल्यान तांकांच सपोर्ट केल्यार कितें घडता तें आज तुका कळ्ळें म्हूण तू म्हाका कित्याक उलयताय सैमा तुका उलोवचें न्ही तें सूख करतना सांगलें आयका नासतना हट करतना वडिलांक मिरवून येताना ताका दोन सोडलीं तर आनी ताका सपोर्ट करच्या तुका चार सोडलीं तर आज आमकां असली परिस्थिती येती नातली आळे सैमा तू म्हाका सुगुन्यांकार करनाका सैमा त्या दुलसुना गेली कसली मनशां म्हूण तुका कळीत आसा मू त्या दरकसा खातीर तांणी केल्ले सर्कस भिरांकूळ त्या दुलसिनाची आवय बापाय कोरे कोयती घेवन आमच्या माय बाबाक मारूंक येवंक नांदी हले लुसी तें तुज्या आवय बापायांनी आनी दुलसिनाच्या आवय बापायच्या मदलो व्यास्त तेंच जगणें राग तुम्ही तुमच्या भुरग्यांनी आनी तुमच्या नातरांनी आनी तुमच्या सगळ्या संततीन मुंदारसून वरिजे म्हणून काही बरोवन घालोना तू किती म्हूण सैबा आदी तावन आमी आनी ती सोरोपांनी मुंगसा भशेन आसल्या सोरोपांनी मुंगूस तेदनाय मोगान जियेल्ले आसा अखेरेक तरी त्या सोरपाच्या पिलान खोंस मारलीस ambulance aile. बाय रागार बेच्चार असल्यार प्रेशर सडता प्रेशर सडल्यार पॅरलाय जाता आळे अशें हा ना धनिया ते दवंग ना किते धावूंक ना लुसी म्हाका खबर मेळ्ळी खबर हे पूर अपराध ಒಟ್ಟು केल्यार नसली